मेळटलो जाल्यार कोणे नाल्यार कोणें कितें दिवचें पडटा. आनी स्पीकर सर, खूब कडेन आतां कोण दिलायला आहा ताका मेळ्ळा काय GI फंड चॅक करचो. ताजे फाटल्यान राजेश फळदेसाय आहा. हे आतां आमचे कलीग इन द हावस, पण म्हज्या पक्षान ना ते, आनी आमचे बरोबर ऑपोजिशनानूय ना ते. तांणी सांगचें हांव फट उलयतां जाल्यार. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हातून खूब कडेन उलयतात आमी, तें सगळें सोडा, तुमचेर येवया. तुमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती आहा. फक्त एक लोलयें पोळें पंचायत सोडून दुसऱ्यांक चणे मेळ्ळ्या, ओ कांयच मेळूंक ना. खरें काय फट तें तुमी सांगा. तातूंत एक तुमची बायल सरपंच आहा, त्या पंचायतीन जर मेळ्ळा. तुमी आज स्पीकर आहा हांगा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, चणे म्हळ्यार पीनट्स. आय एम मेकिंग अ लिटरल ट्रान्सलेशन ऑफ द वर्ड पीनट्स. स्पीकर सर, तुमचे बायलेन तुमकां खरें फट तें तुमकां कळटलें. हें GI फंडाचेर स्पीकर सर आसा. आनी आतां GI फंड जातकर दुसरे लेवल पंचायत करप्शन म्हणटा तें सेक्रेटरीच्या पोस्टिंगाचेर जालां. सगळे तुमचे हे कोस्टल एरियेंतले सेक्रेटरी सारके सर्कीट हावजान रिपोर्ट करचो पडटा म्हणून हें आहा. स्पीकर सर, आनी तुमी मुख्यमंत्री उलयता अंत्योदय तत्वाचो सरकार म्हणून. अंत्योदय तत्व म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? अंत्योदय तत्व म्हणटा तो बारीक लोकांचो सरकार. हो बारीक लोकांचो, तुमी बारीक लोकांचो बुड्डी जात मरे. स्पीकर सर, हें कितें? हें बुड्डीपाचेर उलयता हांव. स्पीकर सर, आतां कामाचेर येवया. हें जालें आमचें, तुमी म्हणटाली भाशणबाजी. स्पीकर सर, हांवें एक LAQ विचारलेलो, LAQ नंबर 95, अनस्टार्ड LAQ. इट वॉज आन्सर्ड ऑन 28th of July. अरे रोहन खावटा ते बरें पावता दिसता तुका सगळें GI फंड बी तुका लागना. आयक मरे, हें सगळ्यांक लागता. स्पीकर सर, पंचायतीचे अकाउंट्स ऑडिट करप आसता डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्सान, एज पर द अकाउंट ऑडिट एंड कस्टडी ऑफ फंड्स रुल्स 1997. स्पीकर सर, एज पर द LAQ रिप्लाय 191 पंचायती गोंयांत आहात. 165 पंचायतीचे ऑडिटूच जावंक ना. पुणून फायनान्शियल इयर 2023 मार्चानूच सोंपलां. 4च म्हयने जाल्या. हो तुमच्यान म्हाका एक्सक्यूज दिवंक जाता. हवेवर प्रिवियस वर्सांचें ऑडिट जालां काय कितें? 16 पंचायती स्पीकर सर आसा ज्यांचे ऑडिट 2018 to 19 जावंकूच ना. खंयच्यो ह्यो? कलंगूट, अंजुना कायसवा, सिओली, तालिगांव, मेर्शे, सांताक्रूज, शेल्डे, आसागांव, ओस्नोडा, बास्तोरा, सालिगांव, आजोजी मांदूर, चोडण मार्डेल, नेवरा, वेळगे, ओझरी. स्पीकर, व्हडल्यो पंचायती ह्यो. दीस पंचायत हॅव सॉलिड फंड्स, हांचे ऑडिटूच जावंक ना. स्पीकर सर, 29 पंचायती आहा तांचे ऑडिट 20-21 जावंकूच नाशिल्ले. हातूंत 12 तिसवाडीच्यो पंचायती येता, 14 बार्देसच्यो पंचायती येता. स्पीकर सर, आतां पेंडन्सी कित्या खातीर? कित्याक पंचायतींनी फायनान्शियल स्टेट हें स्पीकर सर हांवें पेपरार वाचलां. आतां हाजेर सरकारान वाचलां. हें सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें आहा? कित्याक फायनली आन्सरेबल इज द मिनिस्टर. स्पीकर सर, केला मरे ताणें स्टेटमेंट, प्लीज कम इन द पेपर्स, चॅक. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचेर हांव येतां. एक म्हणल्यार गव्हर्मेंटान एक पोस्टर रिलीज केलें, ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा म्हणून. आनी तातूंत 4 इनिशिएटिव्ज आशिल्ले की गोंयचो सरकार 71 EV बसीस घेतलो. एडिशनल 127 EV buses purchase will be added to the fleet of these 50 BS6 diesel buses. म्हजी बस स्कीम म्हणून इंट्रोड्यूस करतले. तातूंत प्रायवेट बसवाल्यांक कदंबाचे अंडर घेवं येता आनी स्टुडंटांक 50% कन्सेशन कदंबा बसीचेर मेळत रावतलें. स्पीकर सर, हे इनिशिएटीव. स्पीकर सर, आज मेरेन सरकारा कडेन 150 EV बसीस आसूंक जाय आशिल्ल्यो अकॉर्डिंग टू लास्ट इयर्स एश्युरन्स. स्पीकर सर, 50% कन्सेशन भुरग्यांक म्हणटा तें इनिशिएटीव न्ही. 50% कन्सेशन म्हणटा तो माननीय मंत्री तेन्ना ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियनाचो भाग आशिल्लो. जेन्ना भुरग्यांनी स्ट्रायक करून ते 50% कन्सेशन घेतलें, तो फावोर करना सरकार आमचेर.
भुरग्यांक ते 50% कन्सेशन मेळूंकूच जाय. स्पीकर सर, म्हजी बस स्कीम म्हणटा ती हॅज अ लॉंग वे टू गो बिकॉज प्रायवेट बस ऑपरेटर्स आर नॉट कमिंग ऑन बोर्ड. आनी कदंबा बसी स्पीकर सर कॉफीन जाल्या कॉफीन म्हणटा ते मेनली मडी मरता ते भशेन कॉफीन जालें. कित्याक ती सांगता हांव. एक हांवें LAQ विचारलो, LAQ नंबर 92. इट वॉज आन्सर्ड ऑन 28 जुलय 2023. स्पीकर सर कितें सांगता तातूंत 323 बसीस 520 म्हळ्यार 62% ऑफ द बसीस ऑफ कदंबा have exceeded the number of years as per the bus scrapping guidelines. म्हळ्यार 15 वर्सांची जावन गेल्या. तुम्ही लोकांक कायदो हाडूंक सोदता आनी बसी कॉफी ना केन्नाय वचूंक शकता. विच मिन्स स्पीकर सर जो मनीस कदंबान वता तो सेफ ना. आतां हाचेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर गेले 12 म्हयन्यांनी 687 टायम्स ब्रेकडावन जाले. ब्रेकडावन म्हळ्यार कितें? इंजीन फेलियर, ट्रान्समिशन सिस्टम फेलियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर, and this is more than 73% of the failures. Speaker sir, data also aha ki 29 basi need repairs more than 5 times in the last 12 months. Speaker sir, hatun 19 buses were bought in 2019. सांगता कितें हाजें अर्थ कितें की कदंबा बसीन पिरियॉडिक मेंटेनन्स बसीचें जायना. स्पीकर सर, रिपेर चार्जीस पयलीं कितले आशिल्ले? 1,82 lakhs in financial year 21-22. ह्या वर्सा कितल्यो जाल्यो? 5,48 lakhs. म्हळ्यार 3 पटीन वाडले रिपेर चार्जीस कदंबा बसीचे. 263 out of 449 म्हळ्यार 58% नॉन इलेक्ट्रीक बसीस ऑपरेट एट अ मायलेज ऑफ 4 किलोमिटर्स लिटर. 4 किलोमिटर लिटराचेर म्हळ्यार गजलर. स्पीकर सर, मडगांव बस स्टँड. आतां मडगांव बस स्टँड आमी सदां उलयताले, पयलीं दिगंबर कामतूय उलयतालो. आतां तो थंय वतकर जातलो असो दिशिल्लो. म्हाका पयर मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें ऑन हें कितें तें जनरल डिस्कशन ऑन बजेट की आपूण करतलोच म्हणून. आनी हांवें म्हणिल्लो बस स्टँड गोठो म्हणून तो मडगांवचो KTC बस स्टँड गोठो म्हणलो. ताणें म्हळ्यार गोठो म्हणनाका म्हणून, पूण आपूण तो ह्या वर्सा करता म्हणून. स्पीकर सर, उत्तर कितें मेळ्ळां तें पळय. उत्तर सांगता capital outlay provision of 23-24 shows 20 crore under head 5055 construction of bus stand आणि खंय तें वास्को, कुडचड्यार आनी म्हापशां आनी लँड एक्विजिशनाचें कॉम्पेन्सेशन फॉर म्हापसा आनी सेटलमेंट ऑफ बिल्स ऑफ GSIDC फॉर दिवचल आनी सांखळे. म्हळ्यार आमचें मडगांव काय ना. कॅट केलां तुका हें. स्पीकर सर, हाजो सारांश. स्पीकर सर, आतां सॉयल टँकर आनी वॉटर टँकर हाजें आमी WRDन काडलें. आतां हें आमी हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन काडलें, पूण म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. वॉटर टँकर्स registered with transport department are 795, but water tankers registered with WRD are 857. What about the gap? Variation कित्याक आयलें? खंय गेले ते? म्हळ्यार सकाळी फुडें नायट सॉयल आनी रातचें उदक अशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर, तांचेर वॉटर ऑपरेटराचेर, वॉटर टँकर ऑपरेटराचेर सिवेज घेवपी आनी ट्रान्सपोर्ट करपीचेर तांचेर एक्शन कितें घेतली? आतां स्पीकर सर, हांव येता मायनींग ट्रकांचेर. मायनींग ट्रकांक कितें सांगलां की 15 वर्सां जालीं तुमची ट्रक स्क्रॅप म्हणून. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा की गेले 15 वर्सां म्हळ्यार सप्टेंबर 2012च्यान मायनींग इंडस्ट्री बंद जाल्ली आहा. अदर दॅन ऑक्शन्ड ओर तांकां कांयच धंदो नाशिल्लो. ट्रक ओनरांक मेंटेनन्स, इन्शुरन्स, टॅक्सीज हाजेर पयशे मोडचे पडटाले. सो गेले 10 ते 11 वर्सां ट्रक लायफ म्हणटा तें सारकें नॉन युटिलायजेबल जाल्लें आहा आनी हें ते ट्रक ओनरांच्या हातान ना. स्पीकर सर, तांकां हे 15 वर्साचो टर्म रिलॅक्सेशन जावचो. मंत्री GSTन झगडटा ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू खातीर बी. आय डोंट से रॉंग, इट इज रायट, यू हॅव टू फायट, गुड जॉब, बट डू इट फॉर दीस पीपल ऑल्सो, द कॉमन पीपल. हांकां 15 वर्सांचो टर्म जो तुमी स्क्रॅपिंग हाडला ताजे खातीर म्हाका स्पीकर सर अशें दिसता की यू हॅव टू फ्रेम ऑर यू हॅव टू एमेंड द रोड ट्रान्सपोर्ट रुल्स फॉर गोवा सो दॅट गोवन ट्रक ओनर्स डोंट लूज आउट. स्पीकर सर, आतां येता हांव आनी हें म्हाका दिसता सावथ गोवा प्रोग्रेसीव ट्रक ओनर्स असोसिएशन म्हणटा तें चीफ मिनिस्टराक 2021 मेळ्ळें. विनय तेंडुलकर आनी पावसकार तांकां घेवन गेलो आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां उतर दिलें की ही स्क्रॅपिंग पॉलिसी म्हणटी गोंयांत इम्प्लिमेंट जावची ना म्हणून. स्पीकर सर, आतां ग्रीन टॅक्स म्हणून आहा, ग्रीन टॅक्स आनी फिटनेस इन्स्पेक्शन सर्टिफिकेट.
गोंयान 4,400 आणि 13,500 आहा रिस्पेक्टिवली. वेरेज कर्नाटकान होच टॅक्स 200 रुपया आणि 1,200 आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयच्यो रेट्स रिड्यूस करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक सब्जेक्ट उरला म्हाजेर आवाज. 22 नोव्हेंबर 2022 साऊथ गोवा प्रोग्रेसिव्ह ट्रक ओनर्स असोसिएशन म्हणते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे निलेश काब्राल आणि सुभाष फळदेसायाक घेवन. आणि सुभाष फळदेसायान एज स्पोक्समॅन ऑफ बीजेपी अनाउन्स केलें की ग्रीन टॅक्स म्हणटा वेव जातलो म्हणून. पूण हाजे बजेटान तो वेव जाला असो दिश्टीच पडना. स्पीकर सर, रोड सेफ्टी खातीर म्हाका दिसता 10 कोटी रुपया अवेलेबल आहा. आतां 3 म्हयने जाले वर्साचे, एक्सिडंट जायत आहात. तुवें रोड सेफ्टी खातीर कितें केलें हें म्हाका स्पीकर सर सांगचें पडटलें. टॅक्सी मिटराचेर येता स्पीकर सर, 25,000 टॅक्सी आहा. एक टॅक्सी मिटर 11,234 रुपया पडटा. म्हळ्यार कितले पयशे मोडले तांणी? सगळ्यांनी मिटर घेतले, 28 कोटी रुपया मोडले. मायकल लोबो इलेक्शनाक टॅक्सी मिटर दिता म्हणून सांगतालो. मेन स्कीम केल्ली ताणें टॅक्सीवाल्यां खातीर. स्पीकर सर, कितले पयशे मोडले? 28 कोटी रुपयांचे तांकां मिटर घेवपाक लायले. आतां कितें म्हणटात ते हाजेर काडून ते तुवालो घालतात म्हणून एप बेस्ड टॅक्सी जाय म्हणटात. अरे पयलीं तुमी ताका 28 कोटीचे मिटर घेवपाक लायता आनी मागीर तूं तांकां सांगता आतां आमी दुसरें हाडटा म्हणून. आतां स्पीकर सर, एक रोज मेळटा म्हणून एक कंपनी आहा, तिका सांगतात ते कितें 4,655 4,654 रुपीज पर हेड दिवपाक जाय म्हणून, पर इयर मेंटेनन्स. हाजे पयशे कितले जाले? 11 कोटी 60 लाख. स्पीकर सर, आतां हें जर तुवें दिलें ना जाल्यार तुका फिटनेस मेळना, तुका परमीट रिन्युअल मेळना. स्पीकर सर, हे मिटरांनी 2 सीम आहा. एक VLTD म्हणून आहा, व्हेकल ट्रॅकिंग. व्हेकल ट्रॅकिंग म्हणटा केन्ना चलत ना. स्पीकर सर, पॅनीक बटन म्हणून आहा, कितें जालें जाल्यार पॅनीक दामपाचें, तो बटन चलत ना. टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सांगिल्लें आहा तांकां की डायरेक्टराक की आमी आतां सिस्टम पयशे दिवचे ना. हांव जाल्यार सांगता दिवं नाकात आतां. आनी म्हाका दिसता हाऊस शूड रिजॉल्व that they should not pay unless these facilities are available. कित्याक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट itself is a scam. स्पीकर सर, स्पीकर सर, भुरगे आहात, भुरगे कॉलेजीचे भुरगे, गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स आहात. मडगांवच्यान एक बस वता 317 आनी 315 म्हणून, आनी पणजेच्यान वता एक. चडांत चड दीस स्पीकर सर ओवर क्रावडेड आसता बसी. म्हणजे स्पीकर सर, भुरग्यांचो इशू आयिल्ले आहात भुरगे. स्पीकर सर, अशें जाता की हे भुरग्यांक कॉलेज चुकता, लास्ट मिनीट सडनली बस काडटा आनी कॅन्सल म्हणटात. तांचे कितें करपाचें? तुमी बसी काडटात, कर्नाटका इलेक्शनाक धाडटात, पूण भुरग्यांक कॉलेजीन युनिव्हर्सिटीन पावोवपाक बसी ना. स्पीकर सर, भुरग्यांक असो त्रास जाल्लो आहा की 2 वरां लागता. एक फक्त 3 किलोमिटर म्हळ्यार युनिव्हर्सिटी टू गोवा मेडिकल कॉलेज इतलें क्रॉस जावपाक तांकां 2 वरां लागता. स्पीकर सर, आनी म्हाका दिसता आज कितलेच भुरगे उरतात कित्याक नेक्स्ट बस येता 30 मिनटां आनी 40 मिनटांनी. सो स्पीकर सर, हांव मागतां मंत्र्या कडेन की 15 मिनटांचेर इंटरवलाचेर बसी लावच्यो, 2 एडिशनल बसी लावच्यो गोवा युनिव्हर्सिटी फ्रॉम साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, आनी खंयच्यान सावड्डे, केपें, मडगांव सारक्यो, सो दॅट 8:45 त्यो सुट्टा तश्यो बसी लावच्यो. आनी म्हाका दिसता हो जेन्युइन डिमांड, आनी हो जेन्युइन डिमांड तुवें आयकूंक जाय. कित्याक स्पीकर सर, हो गोंयकारांचो इशू आहा. एक मिनीट स्पीकर सर, इंडस्ट्रीज डिमांड उरल्या. स्पीकर सर, नुस्तें जें आहा, आज आमी म्हणटात आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका भाजी पुरी. शीत कडी म्हणटा तो नुस्तें मेन एस्पेक्ट आसता. आज हजारांनी बायक्स आहात, कर्नाटकाच्यो बायक्स, ज्यो नुस्तें विकतात डोर टू डोर. माळी वचून पळय, सकाळीं 300 मोटरसायकली आहा, रेजिस्ट्रेशन कर्नाटकाच्यो. स्पीकर सर, हांकां रेग्युलेट करा. तुमी करता रेग्युलेट गोंयकारांक? स्पीकर सर, आतां इंडस्ट्रीज डिमांडाचेर हांव येता. इंडस्ट्रीज म्हणटकर IDCचेर चिंतचें पडटा. आतां IDCचो आमचो आमीग आहा तो हें आहा, चेअरमॅन जाला. आतां स्पीकर सर, IDC म्हणटा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट बट मोस्ट मिसमॅनेज कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा. स्पीकर सर, 23 जुनाक हेराल्डाचेर रेजिनाल्डाचो हांवें स्टेटमेंट वाचलो. कितें म्हणटा तो की 600 युनिट गोंयांत सीक आहा ओ शट आहा. स्पीकर सर, 600 युनिट्स जर गोंयांत सीक आनी शट आहा, what it speaks about the performance of IDC. स्पीकर सर, म्हणून मंत्र्यान आज म्हाका उत्तर दिलां ऑन 21/7 की वी हॅव नो डेटा, वी कॅनॉट असर्टेन विच इज सीक.
म्हणे कितें कॅट मरे, यू आर लाईंग टू द हाऊस. स्पीकर सर, आज मेरेन ऑडिट ना to determine the failure of the 600 units. Is it because of a poor industrial policy? Do we need to rectify that policy? Is the government thinking about curative measures or only giving bhashan? Speaker sir, 17 employees IDC चे ताणी सोयऱ्यांच्या नावार प्लॉट्स घेतले. आम्ही एक क्वेश्चन घालो स्पीकर सर 30 मार्च 2021 आणि थंय म्हाका सांगलें ताणी की येस हांचेर आमी एक्शन घेतात म्हणून. कित्याक एक्शन घेतात? बिकॉज यू हॅव एडॉप्टेड द सेंट्रल जुलय 2023 वेरेज म्हाका थंय उत्तर दिता टेकिंग कॉग्निझन्स ऑफ द मॅटर इंडिव्हिज्युअल नोटिसीस वेर इश्यूड टू सरेंडर द सॅड प्लॉट्स. Such employees, ex-employees filed different replies stating they have no connection whatsoever with such allotment and that the relatives were independently carrying on their business and have got allotment of plots from Goa IDC as per rules. म्हळ्यार कितें मनी फिक्सिंग जालें, फिक्सिंगूच जालें. सेटलमेंट म्हणना कोणें तरी म्हणलें तें सेटलमेंट म्हणल्यार हें कर म्हणून कितें तें एक्सपंज कर म्हणून कितें तरी थारायलें मदीं. नाजाल्यार अशी सी चेंज ऑफ द एटिट्यूड ऑफ IDC जावंक कशी शकता? स्पीकर सर, IDC फुडें ते कितें म्हणटात, फुडें आन्सर अशें म्हणटात देर आर नो स्पेसिफीक रूल्स ऑर रेग्युलेशन्स बारिंग अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स टू रिलेटिव्स ऑफ स्टाफ ऑफ गोवा IDC. अरे अशें मागीर तांकां चार्जशीट कित्याक केलें? कितें हें स्पीकर सर? हें बुर्रा फेस्त मरे रोहन. स्पीकर सर, what happened to that resolution 878 of the 92nd board meeting held on 25/9/1980 in which CCS rules were adopted by IDC? What happened to that resolution? How suddenly you can give me this answer? Speaker sir, Advocate General को fix कलानी. Advocate General दिला. There are no rules or regulations prohibiting such allotment. ताकाय घेतलो बरोबर बागाक. Speaker sir, reply कितें म्हणटा? Board has empowered the honorable chairperson to regularize the allotment. कितें बाबा? हे कितें तूं ओगी तुज्या आंगार घेवं नाका गदा. तूं बरो आसलोलो. हें येता बेडयो ह्यो. Sure बेडयो स्पीकर सर. This is a clear scam. It warrants a CBI inquiry, Speaker sir. When any legal officer, minister or anybody involved. Because you can't file a charge sheet and you cannot say it is settled just all of a sudden. And this is all on record of the House, Speaker sir. Speaker sir, plot allotment. आता plot allotment कितें? ज्या लोकांक खरी फॅक्टरी घालूंक जाय तांकां प्लॉट मेळना. तांकां कितल्यो हजारांनी NOC हाड, हें हाड, तें हाड म्हूण सांगतात. आनी ऑनलायन ऑक्शन म्हूण आशिल्लें. आतां ऑनलायन ऑक्शन जाल्यार कितें जाता? कांय करूंक मेळना. सो IDCन आतां डिसायड केला ऑनलायन स्क्रॅप. आनी आतां ऑफलायन म्हणून. IDC has failed with even encroachment, Speaker sir. आतां Speaker sir, हें कितें आहा? IDCच्यो शेकड्यांनी इलिगॅलिटी आहा. हांव तुका एक एक सांगता थोड्योच. Illegal change of plots or structures in a plot from industrial to residential purpose. म्हजे कडेन केसी आहा. I am willing to show this on record. Encroachment by industries in setback area. Illegal kiosk. Shops selling alcohol illegally, especially in Kundai IDC. Encroachment in open space. Dumping of scrap vehicles and illegal parking in open space. Discharge of pollutants in the open. Illegal scrap yards in IDC, illegal go-downs within IDC, illegal transfer of land such as transfer of metastrips land. That was the last one, it's the last 6 which somebody hit. Speaker sir, हें तर हांव example दिवपाक गेलो म्हाका सगळो दीस वतलो. आनी तुका पसून म्हजेर मातशी काकूट आसल्या पसून you will also get tired. So I'll keep it to this only. But these are not new issues, Speaker sir. These are issues which I addressed last year and nothing has changed. Who is benefiting from these illegalities? This is what we have to know, Speaker sir. Speaker sir, instead of looking into who is benefiting or looking into these issues, तांचो MD एक नवो मेळ्ळा, हायली क्वॉलिफायड, पूण तो ताची ऑफिशियल व्हेकल घेवन हैदराबाद वता. कितें? आनी ताका सारको आनी केन्ना केन्ना तो लायक मारता बीजेपीचे पोस्ट लायक मारता. हांवें म्हजे कडेन हें काडून दवरलेलें आहा पिक्चर. Speaker sir, now I am coming to a small issue which touches Goan hearts, which is the GI tag. Speaker sir, एक आयटम GI टॅगान सिलेक्ट जालो म्हणतो कॅशू. दुसरे कितें आहले तालिगांव ब्रिंजॉल, कोरगूट रायस, मांगिलार मँगो, कोकोनट फेणी, मुसराद मँगो, गोवा कोकोनट काविंग, गोवन सॉसेजीस, ह्यो सगल्यो आहात. बट इन द केस ऑफ GI फॉर कॅशू,
I have followed with your department as well as there. And I have got this on answer, Speaker sir. आणि म्हाका दिसता की दुसरेय बी आहा ताजे खातीरूय मंत्र्यान फॉलो अप करचें आनी सी दॅट गव्हर्मेंट passes an order also to print the grade of cashew nuts. आमी खूब जाण म्हणटाले झांटयाचे कॅश्यू बरे म्हणून, पूण आतां तें कितें जालें ताजी ग्रेड घाल सारकीच कळुनी this grade. Every packet of cashew nut sold because it's like a memorabilia. Somebody takes it as a souvenir back. Anybody who comes to Goa takes a cashew nut packet back. So I think we have to do this. आणि एक स्पीकर सर ऑगस्ट 2022 डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स म्हणटा तांणी एक MOU केलो. कोणा कडेन केलो? NAVATIES म्हळ्यार कितें रे नेवेटीस मरे नेवेटीस मरे I don't know how to pronounce it. Navitis Solutions Private Limited. Why it was done? It was done to promote Goan exports and to increase the state's export revenue. Speaker sir, this is a Bangalore-based firm whose expertise is data analytics. And management, it seems, could have helped the Goan businesses tap international demand and analyze newer markets. These are the subjects which Rohan County should know well. Data analytics is an IT subject. Speaker sir, what was the cost of this MOU? What is the cost of these services that the company claims to be providing Goan manufacturers? And what have been the results of that MOU for the last 1 year? Speaker sir, because I've asked some experts who I believe are experts, and Speaker sir, they are saying. So then what I did, I went to check into the online information, and the online information is also not very encouraging, Speaker sir. What is the information? Company was incorporated on 17th of May 2021. Just paid up capital of how much? How much? 1 lakh. Sir, I think you know them. Huh? And the company's master data, both date of last AGM, date of balance sheet, and date of ROC filing are all blank. So these are companies we are bringing as experts, Speaker sir. So what influenced the minister to have an MOU signed with this type of a company? And whether a procedure was carried out? I am talking general. He shouldn't take it at heart that I am trying to target him or something. But I am talking of issues which are there, which the people of the present in the house will agree. And I am telling you, based on industries, there are no street lights working in the industrial estate. Check करा वचून कितें जाता तें. खंयच्या रस्त्याचे बारा बिरेस्तार जाल्ले आहा हातून इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी. हें आमकां इंडस्ट्री लोकांनी सांगिल्लें आहा स्पीकर सर. आनी देरफॉर कोणे तरी सांगिल्ली वस्तूच आमदारांक रेस करता. हांव कांय धंद्यान ना की रेस करपाक. हांव कांय पंचायतीन ना. आनी हांव स्पीकर सर टर्फ हें घालना कसलें तें ग्रावंड करपाचें टर्फाच्या धंद्यान हांव ना. So somebody has to tell me and I have to raise it. You cannot cast aspersions on me because I have raised an issue. That's a breach of privilege. I have the privilege to raise this issue. And because I have the privilege to raise the issue, I am raising it. I wanted to know what Sudhin Davadekar thinks of it. Otherwise, yesterday he was wanting to give advice. 7 days tanga suspend kar mun. I'll tell you a reason why he wanted us suspended for 7 days. Because he didn't want us to be there for one issue where he is involved. I will show you when that time comes. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands listed in today's orders. Speaker sir, speaking on transport, our Honorable Minister, Bab Movin Gudino, is one of the eldest member of this house, eldest, respectful. He knows in and out of what is required, what are the necessities of a common man. Speaker sir, let me bring to the notice of the Honorable Minister the rising accidents in the state of Goa. Speaker sir, आमी
एवरीडे पळयता एक ना दोग जाण नाल्यार तीग जाण एवरीडे आमचें गोंय वो अर्थ सोडून वयता म्हणजे दे पास अवे, दे डाय because of accidents in this beautiful state of Goa, a small state where we speak about good roads. But the reasons for this number of accidents, rising number of accidents is alarming. It's alarming. And आमी सगळे उगीत आहा. We are 40 members in the house to legislate, to bring new laws, to do what is required. आणि माझो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल मिनिस्टराक, हू इज द मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट, टू डू अ थिंक टँक, टू फॉर्म अ हाऊस कमिटी इफ रिक्वायर्ड. आमकां सगळ्यांक घे भितर, बाब विजय सरदेसाय हुशार आहा हावजान, तेकाय घे भितर. थिंगा आनीक लिडर ऑफ ऑपोजिशन ते सायडीचे मेंबर, आमच्या वाटेचे मेंबर घे. लेट अस डेलिबरेट, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग why the numbers are increasing every day, why there are fatal accidents, why there are boys and girls getting injured, landing in Goa Medical College and other hospitals with head injuries, completely getting disabled. Maka dista honorable minister will reply us, आणि जाता जाल्यार तू एक हाऊस कमिटी बसून हेजेर काड. Speaker sir, I rise to support and give comfort and stand alongside by our Goan brothers and sisters who have ventured in self-employment business such as tourist taxis, black and yellow cabs, blue cabs which are to be introduced at Mopa Airport, people who have ventured into rent a car, rent a bike, bus service, rickshaws, passenger rickshaws, goods rickshaws, tempos, truck owners, ड्रायव्हर्स एक्सेट्रा. म्हणजे हे सगळे आमचे गोंयकार आनी हे आपल्या ओन पांयाचेर उबे रावल्ले आहा. तेणी खंय तरी बँकीन वचोन कोणाक गॅरंटर धरून तेणी लोन काडलेलो आहा. कोणानी आपले भांगार व्हरोन बँकीन दवरला, ते मार्जीन मानी म्हणून लोन घेतला आनी तेजेर आनीक लोन काडलेलो आहा. कोणे ट्रक घेतल्या, बस घेतल्या, वेगवेगळे बिझनेसीस घेतल्या. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर इज अवेर and he is also sympathetic to these Goan boys and girls who are venturing into this business. But खूबशे issues and problems are there in the self-employment business where it comes to transport. Speaker sir, I request the honorable minister to look into all these issues. How tourist taxi, which is close to minister's heart, because तेचे constituency खूबशे जाण अशे टुरिस्ट टॅक्सी बिझनसान वेंचर जाल्ले आहा. सर्टनटी तितून ना, म्हणजे कांयच खबर ना की बाबा तेणी हायकोर्टाची ऑर्डर येयली मिटर घाल, मिटर घातलो. कोण म्हणटा ॲप बेस्ड टॅक्सी, कोण म्हणटा गोवा मायल्स, कोण म्हणटा ओला उबर येता, कोण म्हणटा आनी कसले तरी ॲप येता. आयज मिनिस्टरान म्हाका दिसता हे सभागृहाक फायनली सांगपाची गरज आहा की ट्युरिस्ट टॅक्सी जी कोण घेता वो कोणे घेतल्या तेजो फेथ कितें, फ्युचर कितें, की तेणे हो जो मिटर घातला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर, तर मिटरा प्रमाणे चलोवपाची काय आतां रोखडेच कितें तरी फुडें इंट्रोड्यूस जावपाचें आहा. हें म्हाकाच लागना स्पीकर सर. हे हिंगासर कितकेशेच जाण जे ह्या सभागृहान येयल्ले आहा, कोस्टल बेल्टाचे MLA, इवन यू एज अ MLA ऑफ म्हापसा स्पीकर सर, बाब रोहन आसूं, बाब मिनिस्टर आसूं मोविन गुदिनो, तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले, म्हणजे दे वॉन्ट टू नो अँड गेट क्लॅरिटी की वेर वी स्टँड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो इश्यू रिजॉल्व करपाची गरज आहा. हायकोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे तेणी मिटर घातले. आतां मिटर रिन्यू करपाक तांकां 4,680 रुपया कितें 82 रुपीज कितें फारीक करचें पडटा. 4,682 or something like that they have to pay every year. स्पीकर सर, जे कंपनीक मिटर घालपाक हे दिलें, कॉन्ट्रॅक्ट मेळलो, त्या टायमार कोणाकूच खबर ना की एवरी इयर तेंच्यांनी इतले पयशे फारीक करूंक जाय म्हणून 4,682. आतां सगळे जाण रिन्युअलाक वयता डिपार्टमेंटान, ते म्हणटा तांकां यू ब्रिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पर्सन वेर यू हॅव फिटेड युअर मिटर. थिंगा वच 4,600 रुपयाचे तालाव. स्पीकर सर,
म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान सिंपथेटीक वे दाखोवपाची गरज आहा आनी हे पयशे इतले कित्याक स्पीकर सर एक 500 रुपया आसले जाल्यार कोणाकूच प्रॉब्लम ना 4600 रुपया हे आमचे लोकल लोकांक फारीक करचे पडटा स्पीकर सर देर आर वेरियस इश्यूज एज फार एज ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक मिटींग घेवपाची गरज आहा आनी सगल्यांक हांकां आपोवन वेगवेगळे आहात ते वेदर इट इज एअरपोर्टार कितकेच भाशेचे टॅक्सी ओनर्स आनी ड्रायव्हर्स थिंगा रावता मोपा एअरपोर्टाचेर म्हाका दिसता ब्लू कॅब केन्ना येतली जी एनावन्स केल्या आमच्या लोकलांची ती केन्ना येतली ती ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा स्पीकर सर रेंट कार जे एक बिझनस खूब जाणांनी आमचे लोकल लोकांनी स्टार्ट केल्ले आहा आनी हितून तांकां खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेवता लोन घेतात ते गाडी घेता एक घेता दोन घेता तीन घेता आनी एक ग्रूप एकठांय करून ते घालता पूण तांकां तितूनय खूब डिफिकल्टीज आहा सिम्प्लिफाय करपाची ऑनरेबल मिनिस्टरान गरज आहा हो प्रोसेस जो आहा हो सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा स्पीकर सर ट्रान्सपोर्टान आनीक म्हाका सांगूशें दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक की आख्खे गोंयची बस स्टँडां जी आहा इन्क्लुडींग आमचे पेन्जीम कॅपिटलान जे बस स्टँड आहा तेजे भितर जे आहा ते क्लिननेस ना तुमचे बस स्टँड जे म्हापसा आहा इट इज म्युनिसिपॅलिटी डज नॉट हॅव एनी रायट इनसायड दॅट इट इज डायरेक्टली द प्रॉपर्टी एंड इट इज ओन्ड बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी भितर जे कितें दिसता ते पळोवशें दिसना आनी फाल्यां लोक कितें म्हणटले की ऑनरेबल MLA चे हितून बस स्टँड सारकें ना क्लिननेस सारकें ना आनी कितें सारकें ना दामोर सारको ना डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा सेप्टीक टँक्स ओवरफ्लो जाता सोकपीट ओवरफ्लो जाता वयले जे हे आहा शेड्स जे आहा तेजी पोत्री उबोन गेल्ली आहा स्पीकर सर मॉडर्न बस स्टँड हाडपाची गरज आहा आयज आमच्या गोंयान आमी जेन्ना गोवा म्हणटा स्मॉल स्टेट फ्यू बस स्टँड्स आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट शूड टेक द लोन फ्रॉम डिफरंट एजन्सीज वर्ल्ड बँकाचो लोन घेवंक जाता मेक देम स्मार्ट बस स्टँड्स एवरी बस स्टँड शूड हॅव अ मल्टी लेवल कार पार्क स्पीकर सर बायक आनी 4 व्हिलर दवरपाक जागो जाय म्हापसान येयलो पणजेन येयलो लोक येवन थिंगासर पार्क करून सगल्या कडेन वचपाची गरज आहा स्पीकर सर नाजाल्यार पार्किंग मेळना सगळे आख्खे रोड इज फूल ऑफ कार्स एंड बायक्स दे शूड कम एट वन प्लेस एंड दे शूड गो इन द मार्केट पार्क इन द पार्किंग लॉट एंड गो वी हॅव स्पेस लँड एक्वायर केल्लो बट इट इज नॉट पुट टू यूज ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता यू हॅव अ मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर टेक द वर्ल्ड बँक लोन under a pilot project you can do 1 or 2 bus stands and show the people of Goa this should be the way म्हणजे अशें आमची बस स्टँडां दिसपाक जाय आमी ट्युरिस्ट प्लेस म्हणटा ट्युरिस्ट आदी येताले आनी तांकां जागो आसनासलो इवन टू गो इन द टॉयलेट म्हणजे इतलो डर्टी टॉयलेट आहा थिंगा ते टॉयलेटान भितर वचपाक जायनासले ट्युरिस्टांक हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे तूं हाव यू आर गोइंग टू डू इट अंडर PPP or you are going to take a loan from World Bank or whichever way and you are going to improve these bus stands capital city je bus stand Pune je Mapse je bus stand commercial capital amche Mapsa everybody comes over there but jago na speaker sir parking ang basun speaker sir there are various other issues hayen jo poili घेतला the deaths which are happening every day hecher ministeran म्हाका दिसता एक आयज सभागृहान आनी गोंयचे लोक रावता आयकपाक what will be the answer of the honorable minister the increasing and alarming deaths which are happening due to road accidents speaker sir आनेक हांव सांगूशें दिसता मिनिस्टराक की आमचे स्टेटीन जेन्ना ट्युरिस्ट येता आमी तेतूंत हो इश्यू हाडला की मिनिस्टर शूड कम अप विथ वन सर्क्युलर एंड गिव देम सम टिकेट्स आतां एकदां चॅक केली गाडी कोणाची 4 व्हिलर ती 5, 6, 7 स्वातेर चॅक जावंक पारना इन्क्लुडींग हीज डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंटाचे मनीस रावता चॅक करपाक तेणी दिले ऑर इवन ट्रॅफिक सेलान दिले जाल्यार दॅट स्मॉल लिटल टिकेट शूड बी शोन दॅट युअर व्हेकल हॅज बीन चॅक्ड and everything is found correct. So 7-8 other places that vehicle should not be stopped. नाजाल्यार ते हॅरेसमेंट कशें दिसता जेन्ना एक ट्युरिस्ट वयता आपली 4 व्हिलर घेवन ताका 7-8 स्वतेर स्टॉप करता
हे मिनिस्टरान म्हाका दिसता जे आमी तेदूस उलयला ते त्याच्या डिपार्टमेंटानसून डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टानसून हो सर्क्युलर आनी हे जे कितें दितले स्टिकर दितले वा स्मॉल पेपर दितले एवरीडे जे कोण आमचे इंडियन ट्युरिस्ट आसूं लोकल आसूं जे कोण गाडी घेवन वयतात तांकां ते दिसपाक स्पीकर सर जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांनी जेन्ना कोण वायलेशन करता वेदर इट इज बिकॉज ऑफ हेल्मेट बिकॉज ऑफ नो लायसन्स मेवली तो सुशेगाद आहा घरा ही इज नॉट ही डजंट केअर केन्ना तरी तो ओटरा जाले काय मागीर लायसन घेतलो आयज काल यंगस्टर्स बिलो द एज ऑफ 18 आर रायडिंग बायक्स आर रायडिंग कार्स भिरांत ना स्पीकर सर दे आर नॉट स्कॅर्ड हेचेरूय मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा की वॉट एक्शन ही वील टेक what precautions he will take, what are the rules which are there in place at the moment, and what rules he proposes for the state of Goa, where these youngsters will not ride their parents' bikes or cars where they don't have a license. Speaker sir, a lot of accidents are happening because of this reason, Speaker sir. Speaker sir, फुडें उलयतना ट्रान्सपोर्टान हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता ऑनरेबल मिनिस्टराक की कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रॅफिक सेल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट PWD is very much required where there are junctions, where there are blind spots on the roads like curves, झाडां येयल्लीं आहा म्हणजे dangerous road ahead, accident prone zone areas have to be identified and boards have to be put. आयज आमचे रोडांचेर थोडे स्वते स्पीड ब्रेकराचो पासून बोर्ड ना एक्सिडंट कित्याक जाता स्पीड ब्रेकराचो बोर्ड ना थिंगासोर स्पीड लिमिटीचो बोर्ड ना स्पीकर सर जंक्शन अहेड 4 रोड्स अहेड 3 रोड्स आर अहेड ड्रायव्ह स्लो हे खंयचेच सायनेजीस आमच्या गोंयांत दिसना ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता कोऑर्डिनेशन करचें PWD डिपार्टमेंटा कडेन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान उलोवन हे सगळे सायनेजीस घालपाची गरज आहा स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन इंडस्ट्री स्पीकर सर इट इज this department industries trade and commerce is the main department of Goa जे honorable minister is heading where employment आमच्या गोंयान जनरेशन जाता आमी जेन्ना इंडस्ट्री म्हणटा इंडस्ट्री म्हणजे कितें इंडस्ट्री म्हणजे सरकाराचे तिजोरीन GST येतलीच पूण तेचे भायर वयतना एम्प्लॉयमेंट आमच्या भुरग्यांक चेड्यांक तशें चेडवांक ह्या इंडस्ट्रीनी मेवता and the honorable minister should promote green industry in the state of Goa, pharma industries in the state of Goa. But there are various problems faced by this industry, Speaker sir. I would like to bring to the notice of the honorable minister की प्रत्येक इंडस्ट्रियल एस्टेटान म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जावो तो ना स्पेशली ट्रीटमेंट प्लांट्स आतां जे एफ्लुएंट्स भायर सोदता ताका ट्रीटमेंट प्लांट ना स्पीकर सर lot has been debated pollution control board म्हणटा we will take measures तांकां नोटीस धाडटा इन्स्पेक्शन करता शो कॉज नोटीस धाडटा तेजे उपरांत कांयच जायना स्पीकर सर आमचे पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेटान कितले पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आहा एक अशी इंडस्ट्री आहा थिंगा की दे आर वॉशिंग क्लोथ्स आख्खे तेजे जे कॅमिकलाचें उदक आहा तेणी जमनीन सोडलेलें आहा आय कॅन शो इट if anybody wants to see I can take you all and show it where they are treating that water it is going in the underground water table all wells in Saipe Kalangud are contaminated speaker sir म्हाका दिसता मिनिस्टरान जो जी इंडस्ट्री हेड करता इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी चेअरमॅनूय आहा ताका पूण all these things are not seen that pollution in the industry बर्जरान तेतूस उजो लागलो येदो व्हडलो उजो लागलो आमचो चेअरमॅन थिंगा येयलो ही स्टूड ओवर देर फॉर वन डे नेक्स्ट डे ऑल्सो ही केम पूण इट वूड हॅव द फायर वूड हॅव स्प्रेड अक्रॉस हॉनरेबल CM येयलो ऑफकोर्स एवरीबडी नोज यू वेटेड ओवर देर फॉर सो लॉंग स्पीकर सर आख्ख्या गांवांक उजो पेटपाचो आनी हांव कित्याक उलयता हें ताका तेंकोन विदीन 50 मिटर्स लोकांची घरां आहा आमी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला इन्क्लुडींग
पिलेन पंचायतीन रिक्वेस्ट केला, कांदोली पंचायतीन रिक्वेस्ट केला, सायपेचे सगळे विलेजेस येवन रिक्वेस्ट केला की ही इंडस्ट्री शिफ्ट जावची वेर देर आर नो हाऊजीज अराउंड. आनी हेचे एश्युरन्स ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज दिवपाची गरज आहा. आख्खे पोल्युशन ह्या एरियेक जाल्ले आहा, सगळे वेल कंटॅमिनेटेड जाल्ले आहा. स्पीकर सर, आयज पासून ह्यो वेल सारक्यो जावंक ना. जो उजो लागलो तेतूंत जे स्पील जाले तेंचे हे लिक्वीड जे तेणी स्टोर केल्ले, फ्लेमेबल लिक्विड्स, वेदर दे हॅव रायट हाऊ मच they can store in their industry is what we have to be discussed today. Speaker sir, flammable liquid जे असता हे कितलेच भाशेचे तेजी नांवां घेयना. हे लिक्वीड थिंगा स्टोर करूंक जाता काय येदे व्हडले क्वॉन्टिटीन? 3 days उजो पालोवना, 3 days लागले. 4th day पासून उजो पेट्टालो. आख्खो ब्लॅक स्मोक in that whole village of Kandolim, part of Pilen. कित्याक जालो स्पीकर सर? बिकॉज दे वर स्टोरिंग लिक्विड्स मोर दॅन द परमिसेबल लिमिट. FIR जावंक ना तेजेर. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट फायल्ड. स्पीकर सर, येदो व्हडलो उजो लागलो, आख्खे पोल्युशन जालें, बांयो पिड्यार जाल्यो. फ्लेमेबल लिक्वीड वॉज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टँक्स, बट नो FIR इज बींग रजिस्टर्ड अगेन्स्ट द कंपनी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी खंय तरी रॉंग सिग्नल धाडटा. अँड दीस शूड नॉट be this of the department should have immediately filed a FIR in the nearest police station and investigated what were they storing in the underground tanks. Speaker sir, industries are facing great difficulties of power fluctuations. Ami jenna industry apoyta Goyan, please come, you set up your industry, give us employment. Our boys and girls who are come over here, they will also want employment in the future. Some will start their own business, but some of them will want to go, if they become a graduate, if they become an engineer, if they do pharma, कोणे microbiology घेतले आणि कितें घेतले, they want to go and work in the industry. स्पीकर सर, जो तर आमी न्यू इंडस्ट्री हाडटले, ग्रीन इंडस्ट्री हाडटले, फार्मा इंडस्ट्री हाडटले, आमी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आहा. उदक ना आमच्या कडेन. स्पीकर सर, we cannot give the industry water, we cannot give them electricity, uninterrupted electricity आमी दिवंक शकना. They have to start the generators over there. Speaker sir, हे मिनिस्टरान आयज पळोवपाची गरज आहा. Speaker sir, our youth are looking at, our Goan youth are looking at job opportunities. Job opportunities जेन्ना आमी म्हणटा, Speaker, I'll finish in 3 minutes. Job opportunities जेन्ना आमी म्हणटा in the industrial estate, in the industries, what is the guarantee that our Goans, what is the percentage of jobs which will be given to our Goans? काय down the line jobs आमकां दितले? स्वीपराचे, पॅकर आनी कोण तेच आमकां, आनी व्हडले जॉब जे आहा ते आमकां ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो हियर and honorable minister is also here. I want them to understand these difficulties. जे आख्खे गोंयान इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहा, आख्खे गोंयान जे इंडस्ट्री आहा, आमचे गोंयकारांक व्हडले पोजिशन मेळना थिंगा. Why it is so that a person, a managerial level person has to come from Mumbai only? Why it is so that they have to come from Bangalore only or Delhi only? Is it because they are from that state and they want all HODs from that state? Speaker sir, हेचेर म्हाका दिसता भासाभास जावपाची गरज आहा. And a clear message has to go from this August House that we will not tolerate that down the line staff only is employed and HOD level people are from outside the state. I am not differentiating, but there has to be some line drawn where our Goans have to be given the opportunity to head that department. Speaker sir, it is not happening. I want this clarity from the minister that jobs will be reserved in the HOD line for Goans also, apart from the other Indians. I am not talking that they should not be employed, apart from other Indians. Speaker sir, a lot of things are there. आता बाब विजयान सांगला, एन्क्रोचमेंट जे जाल्ले आहा इंडस्ट्रियल एस्टेटीन खऱ्यांनीच जाल्ले आहा. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्ले आहा. एन्क्रोचमेंट इन ओपन स्पेसीस कोण पळयना. सगळे म्हणटा हो हेचो मनीस तो तेचो मनीस. तशें आसूंक पारना. स्पीकर सर, ओपन स्पेसीजान गार्डन आसपाक जाय आनी कितें 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 आसपाक जाय. जे कितें कॉमन फॅसिलिटी आहा ती आसपाक जाय. इट कॅनॉट बी जस्ट एन्क्रोचमेंट बाय सम इंडस्ट्री हो दे.
Speaker sir, I'll finish in 2 minutes on Panchayat. Panchayat Raj system आमच्या गोंयान येयला कित्याक? The power should be given to the local people. बारीकले बारीक समाजान जे आहा तेंकां हो पावर मेळपाक जाय. Rural Goa should come up and local self governance जे आहा हे लोकांक सजमावपाक जाय की आमी कंप्लीट डेमोक्रेटीक कंट्री आनी त्या खातीर तुमकां तुमचो पावर तुमच्या हातीन दिल्लो आहा. वो डायलीट जावंक पाना. स्पीकर वेरियस अमेंडमेंट्स आर कमिंग इन दीस ऑगस्ट हाऊस की सेक्रेटरी काडला आनी थिंगा हो कसो दवरला तो सेक्रेटरी. हू इज गोइंग टू चेंज इट? आय थिंक मिनिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट हिंगासर ह्या हाऊसान सारको आदीसून हांवें तेजे कडसून कितलेच वस्तू शिकला. हांव हिंगा येवन बसतालो वयर आनी जी हिंगासर भाशण करतालो त्या टायमार ऑपोजिशन आसतना मिनिस्टर इज टू टॉक ऑल दीस थिंग्स. ही नोज एवरीथिंग. डोंट गिव सो मच पावर टू युअर सेक्रेटरी दॅट तो आमकां शाणपणां सांगता. स्पीकर सर, तो मंत्र्यांक शाणपणां सांगता, तो आमदारांक शाणपणां सांगता, तो सरपंचाक शाणपणां सांगता, तो पंच मेंबराक शाणपणां सांगता. अशें जावंक जायना. तो लोकांकूय शाणपणां सांगता. लोक फुडल्यान येयलो बसून जाल्यार तो बॉस म्हणना. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल. Some secretaries are really very good, but some secretaries think that they are above the secretaries of the Mantralaya. अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर. हांव खूब आनीक वचना डिटेलान. पंचायतीचेर उलयतलो जाल्यार खूब वस्तू आहा, पूण तूं टायम दिना म्हाका बेल मारीत आहा. मिनिस्टर इज वेल अवेर वॉट इज हॅपनिंग, पूण तेचेर रिफॉर्म्स हाडटलो जाल्यार ह्या सभागृहानूच हाडपाक जाय. आनी तेंकां नांव सेवक म्हणून दर. सेवक should be their name. Panchayat Sevak. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Divya Rani. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 31, Panchayat. I would request the Honorable Minister if actually on the basis of equal pay for equal work, Supreme Court had directed that 5th, 6th pay commission should be implemented for sagle employees of the village panchayats. But, and it's only fair that now since the 7th pay is there, 7th pay commission should also be extended to the employees of the village panchayat, which has still not been done. कित्याक जे आमचे पंचायत एम्प्लॉईज आसा, आमच्या पंचायतींनी जे काम करतात, they are responsible to ensure that ज्यो सगल्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा ते आमच्या जनते पर्यंत पावपाचे, प्रत्येक लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचे, तें तांचें काम आसता पंचायतीन बसून. अँड आय थिंक for them to do it effectively, I think we can also help them and see that तांचे पळय जे कितें डिमांड्स आसा की कित्याक आतां गव्हर्मेंटान एक हें इम्प्लिमेंट केलां की कॉमन कॅडर म्हणून, which brings the services of panchayat employees on par with all the government servants. So if that is so, it is but natural that the panchayat employees should be getting the 7th pay commission like all the other government servants that they are getting. At the same time, जे आमच्या आतां अकॉर्डिंग टू आमचे प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा टू डिजिटलायज इंडिया, सो ताजे खातीर जे आमचे रुरल भागान आसा आमच्या पंचायतीन एवरीथींग इज डिजिटलायज आनी एवरीथींग आमी पळयता की सगल्यो स्किमी एवरीथींग इज ऑनलायन आतां. सो ताजे खातीर जो वर्कलोड आसा पंचायतीन तो खूब वाडिल्लो आसा. सो हाजे खातीर इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टू रिस्किल द करंट पंचायत वर्कर्स अँड मे बी ॲड सम मोर एडिशनल स्टाफ टू द पंचायत्स. कित्याक स्पेशली आमच्या सारक्या भागान म्हाका म्युन्सिपालिटीनी म्हाका सगल्यो 8 पंचायती लागता. सो ताजे खातीर जे आमचो स्टाफ आसा तो आमकां कमी पडटा टू हँडल अँड दे आर नॉट एक्विप्ड टू हँडल द सॉफ्टवेअर हार्डवेअर तांचे मेंटेनन्स आनी हें तें. सो हांव मागता की हे जे आतां हांगा आमच्या पंचायतींनी जे काम करता दे हॅव टू बी लायक स्किल्ड टू डू दॅट, वेदर टू यूज द कंप्युटर, हाव टू मेंटेन द सॉफ्टवेअर, हें सगळें तांकां ती नॉलेज आसपाक जाय अँड दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट. सो मागता की अशें त्या लोकांक ट्रेन करचें आनी एडिशनल स्टाफ घालचो. सो आमचें जें काम आसा पंचायतीचें जें काम आसा तें फाटल्यान कशेच दृश्टीन उरना.
आनी दुसरें म्हणटा ते आमच्यो ज्यो पंचायती आसा स्पेशली ग्रामीण भागाच्यो चडश्यो सगल्यो आमच्यो पंचायती आर they belong to financially weaker panchayati, you can say. So most of these panchayats तांकां खूब grant in aids लागतात. आणि if the government could come up with like maybe की प्रत्येक पंचायतीक तूं एक कितें एक फिक्स्ड अमाउंट तर दिलो तुमी प्रत्येक वर्सा, सो तांची जी धाकटी जी कामां आसा they can continue doing it because they are totally dependent on the grant in aids that come from the government. आनी जे तांकां तर असो फिक्स्ड अमाउंट मेळ्ळो जाल्यार जी तांची कामां पेंडींग आसा ती फटाफट ते करपाक शकता बिकॉज देर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर विकर सेक्शन ऑफ द पंचायत्स. सो मागता की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें हाजेर लक्ष घालून हें मातशें फुडें व्हरचें. रिगार्डींग द ट्रांसपोर्ट, Honorable Minister is very well aware of the situation of the transport situation in Sattari, and just few days back तुम्ही उल्लेख पसून केल्लो हाजे बद्दल. So I just want to speak about it again. कित्याक जो आमचो रिक्वायरमेंट आसा KTCL buses, I think खूब गरजेची आसा आनी खूब गरज आसा. कित्याक आमचे भागाचे जे लोक आसा ते सगळे इतले इट इज आमचो ग्रामीण भाग इतलो पयस आनी रिमोट एरियाज सगळे, सो खूब डिपेंडंट, टोटली डिपेंडंट ऑन पब्लीक ट्रांसपोर्ट आनी आमचे KTCLचो ट्रांसपोर्ट. स्पेशली आमची जी भुरगीं आसा भुमिका संस्थेची भुरगीं, इट हॅज प्रायमरी स्कूल, इट हॅज हाय स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल, अँड सून नर्सिंग कॉलेज इज ऑल्सो स्टार्टिंग इन भुमिका संस्था. सो ह्या वर्सा खातीर सो जी पळय बस रूट्स आसा ती तितले पावनात. सो आनी आतां नवी नर्सिंग कॉलेज थंय सुरू जाता ह्या एकाडेमीक इयराक. सो ताजे खातीर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वाळपय टू पर्ये टू द स्कूल एक नवी एक बस, इट्स इम्पॉर्टंट दॅट अ न्यू बस शूड बी स्टार्टेड इन दीस रूट. which starts in the morning, the same schoolache timing je asa 7 वरांचेर from Warpoy, and it takes back the students from this संस्था at 1:45 in the afternoon. Similarly, आमची आनी एक अशी पंचायत आसा मावशी, वेर अशी 50 भुरगीं आसा कोपर्ड्या गांवान. ती 50 भुरगीं सकाळीं वाळपय वता स्कुलाक आनी सगळें, पण टू गो बॅक टू देयर विलेज इन द आफ्टरनून एट 1:30 तांकां बस नासता. The same bus which goes from Warpoy to Thane is overpacked and overloaded. So these children travel almost 5 kilometers walking back in the afternoon. So एक तर तांचे खातीर तर एक dedicated तर एक bus सुरू केली जाल्यार it's going to help them a lot. At the same time आनी एक आमचो रूट आसा मोर्लेचो जो रूट आसा ती बस सुरू जाता एक कॉलनींतल्यान, and from the colony it goes to फुडें पणजे बी. पण at the same time तीच तर बस मातशी एक 15 मिनटां पयलीं तर सुरू केली आनी आमच्या एक the route changes to from the village, from the inside part of the village, because it starts from a colony. पण ती तर गोडेमोल ऑफ मोर्ले पंचायतीन तर सुरू जाली. So it will go from there to another 2 wards and then into the colony and then en route to Sakhri and Panji. So here je routes asa with timings, we will submit it to your department, Honorable Minister. सेम थिंग बाकीचे अशे आमचे पंचायतीचे आसा ज्यो बसी आमच्यो चालू आशिल्ल्यो, लायक सकाळी बसी वता लायक होंडा सालेली साखळी पर्यंत, बट दनपारच्या टायमार परत त्यो बसी नासता गोईंग बॅक इन टू द सेम विलेज. सो खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. तशें दुसरे थाणे पंचायतीचो सेम इश्यू, आमच्यो बसीस ज्यो सकाळी, अँड दीस इज लायक वन ऑफ द मोस्ट रिमोट पंचायत, सगळ्यान लास्ट पंचायत म्हणटा तशें रिमोट एरिया ऑफ आमचे पर्ये. सो हांगच्यान ज्यो बसी सकाळीं वता आमच्या गांवांतल्यान त्यो टायम टू टायम एक दीस येतात एक दीस येनात, आनी थंयच्यान कितलीं स्कुलाची भुरगीं कामां वता ती भुरगीं आसा, सो खूब त्रास जाता तांकां. आनी एक आमचो रूट आसा बिरोंडा टू पणजी. Actually KTCL had promised them that तांकां एक बस दितले म्हणून इलेक्ट्रीक बस, पण ते कितें जाता तर गांवांतल्यान त्यो तुमच्यो व्हडल्यो बसी वचपाक शकना.
पूण आतां तुमकां नव्यो बसी आयल्या, आय थिंक 28 सिटर बसी आयल्या. सो मागता की तुमची ती एक 28 सिटर तर बस तर घाली ह्या रुटार बिरोंडा टू पणजी, कित्याक आमची इतले लोक आसा जे सकाळीं हांगच्यान बिरोंडाच्यान कामां वता, सांखळे, माशेलान आनी पणजे, कॉलेजींनी येता पणजे. सो तांकां सकाळींच्यान बसच ना, एक दीस येता एक दीस येना. सो त्या दिसा मागीर भुरग्यांक देर इज नो ट्रान्सपोर्ट टू कम टू कॉलेज ऑर कम टू वर्क टू पेंजीम. सो एक तर तुमी एक डेडिकेटेड 28 सिटर तर बस घाली जाल्यार खूब फायद्याची जातली आमच्या हे लोकांक. कित्याक दे लायक आय सेड दे ओनली डिपेंड ऑन द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम सच रिमोट एरियाज. 2 minutes स्पीकर सर. आनी एक बस आसा तुमची KTCL बस सर्वीस नंबर 122. ती स्टार्ट जाता म्हादयच्यान सकाळीं, म्हादयच्यान देन इट गोज टू पिसुल्लें, होंडा आनी मागीर मोर्ले वता आनी मागीर भुमिके स्कुलान वता आनी भुरग्यांक थंय सोडटा. पण दनपारां कितें जाता मागीर थंयच्यान ती सांखळे वता आनी पणजे वता आनी परत पणजेच्यान परत सांखळे येता दनपारां आनी सांखळे उरता ती बस. बट आफ्टर दॅट भुरगीं जेन्ना स्कुलाक सुट्टा 1:30 देर इज नो बस फॉर द स्टुडंट्स फ्रॉम भुमिका टू गो बॅक टू द सेम रूट. आनी ही बस परत येता फक्त 5:30. कित्याक ही बस परत सांखळे येता आनी परत लोकांक सांखळेच्यान वाळपय परत पणजे वता आनी सांजची मागीर ती 5:30 येता आनी मागीर दीस स्टुडंट्स कॅन गो. म्हणजे ही भुरग्यांक खूब त्रास जाता. केन्ना केन्ना भुरगीं 5:30 पर्यंत रावतात आनी मागीर बस पकडटात आनी घरा वतात. सो देडाक सुटिल्लीं भुरगीं. सो जशी सकाळीं जो हो रूट आसा भुरग्यांक तोच रूट, हीच तर बस जी सांखळे येवन पळय ती रावता दनपारां, त्याच बसीक तर तुमी मातशें इन्स्ट्रक्शन दिलें की ह्या स्कुलाच्या भुरग्यांक परत त्याच रुटीन परत सोडपाचें, जाल्यार हे जे त्रास जाता भुरग्यांक ते जावपाना. कित्याक तुमकां खबर आसा एग्जाम टायमार आनी आतां पावसा दिसांनी कसो इश्यू आसा स्पेशली आमच्या सारक्या भागान. सो मागता की जाता तितली बेगीन तुमी हे जे आमचे बस रूट्स आसा ते मातशे जाग्यार घालपाचे. आनी मेन आनी एक आसा ते आमचो होंडा बस स्टँड. तो आमच्या मंत्र्याक खबर आसा की इट इज इन अर्जंट नीड ऑफ सामके टोटल रिपेर्स म्हणटा तशें. ताजे रूफ्स आर लिकींग. थंय भितर 21 शॉपां आसा आनी सद्या ती जी शॉपवाली थंय आसा ती अशीच तांचो बिजनस इज ऑल्सो अफेक्टेड. कित्याक दॅट होंडा बस स्टँड इज इन सच अ डिलॅपिटेटेड कंडिशन. कित्याक उदक गळत आसता भितर, बसी थंय भितर वचनात. तुमी सगळे तुमचे डिरेक्टरान पसून थंय वचून सर्वे केल्लो आसा, बसी भितर वचून पार्क जायनात. सो तांचो जी लोक शॉप्स घालून बसल्यात तांचो बिजनसूय अफेक्ट जाता आनी अशें लिकेज जाता, ताज्या खातीर बिजनस अफेक्ट जाता. सो मागता की जाता तितले बेगीन आमचो जो हे बस स्टँड आसा तो तुमी मातसो जाता तितलो बेगीन रिपेर हातान घेवचो. कित्याक हो एक बस स्टँड आसा, सांखळे नंतर मागीर वाळपयचो बस स्टँड. सो कितें तरी तुमी इफ यू कूड मे बी डावन सायज दीस बस स्टँड आनी जे तुमचे कंपल्सरी तुमी बसी भितर घालून कंपल्सरी थंय स्टॉप करपाचो. मे बी सच अ लार्ज बस स्टँड इज नॉट रिक्वायर्ड. मे बी यू कॅन डावन सायज इट ऑर टेक अर्जंट रिपेर एंड रेस्टोरेशन. सो इट वील हेल्प एवरीबडी देर. लास्ट एक उलोवपाचें आसा तें इंडस्ट्रीज बद्दल. कित्याक म्हज्या भागान आमचे 2 इंडस्ट्री इस्टेट्स येता, पिसुल्ले आनी होंडाची इंडस्ट्रियल इस्टेट. प्लस उसगांव व्हडल्यो व्हडल्यो MRF आसा, नेस्ले आसा, PNG आसा, येद्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आसा. टॉकिंग अबाउट होल ऑफ सत्तरी इतल्यो इंडस्ट्रीज आसा. पण तरी पसून जेन्ना वेन इट कम्स टू रिक्रुटमेंट ते सदांच प्रायोरिटी गोवन्सांक मेळना आनी भायले लोक जास्तीन जास्त भायले लोकांक थंय कामाक घेतात. बरे पोस्ट आसुनी नाल्यार डेली वेजीस आसुनी नाल्यार कितें आसुनी सगळे चडशे प्रेफरन्स आसा सगळे भायल्या लोकांक मेळटा. मागता एंड आय हॅड स्पोकन अबाउट दीस अर्लियर ऑल्सो टायम एंड अगेन आनी रिक्वेस्ट केल्लें की कितें तरी एक पॉलिसी हाडून तर कितें तरी तांकां म्हणल्यार आय नो मिनिस्टरान म्हणिल्लें की वी कांट फोर्स देम टू टेक बाबा अमकेच आमच्याच लोकांक घेवपाचें, पण कितें तरी एक
एक कितें तरी पॉलिसी डिसिजन करून तर एक इफ दोज चेंजीस कॅन बी मेड की तितलेच आमचे लोकांक तुमी अमकेच कित्याक त्या भागाच्या लोकांक कितें तरी प्रेफरन्स तुमी दिवपाक जाय म्हणून सो आमचे जे लोकल्स आसात तांकां मेळटले कित्याक खुबशे भुरगे येतात आमचे कडेन म्हणटात आमकां सरकारी नोकऱ्योच नाका वी आर हॅपी इफ वी गेट अ परमनंट जॉब इन अ हें कित्याक सद्या कितें दे आर डुईंग एप्रेंटिसशीप आनी एक वर्सान मागीर दॅट सेम कंपनी डजंट टेक दॅम बॅक तांकां तर प्रॉमीस केलें की बाबा तुमी एक वर्स काम करात मागीर तुमकां फुडें वी वील कंटिन्यू दे आर मोर दॅन हॅपी टू वर्क इन द सेम इंडस्ट्री सो हें तर मातशें तर क्लॅरिटी मेळ्ळें फ्रॉम ऑल दीज बीग इंडस्ट्रीज आनी द स्मॉल इंडस्ट्रीज दॅट आर देर इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आमचे खुबशे लोक जे बेकार आसा तांकां they will be more than happy to work in the same way फक्त आमचे गोंयकार भाव भयणाक आमच्या ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीजान बरेपैकी नोकरी मेळपाक जाय एंड नॉट कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तांकां तर प्रॉमीस केले की आमकां तुमकां पर्मनंट हो पोस्ट आसा दे आर व्हेरी हॅपी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज हांव मागता आमचे माननीय मंत्र्या कडेन की आमचे जे डिमांड्स आसा तुमी मातशें लक्ष घालून जे आमचे जे ट्रान्सपोर्टाचे बी रूट्स आसा ते तुमचे कडेन जाता तितले बेगीन पावतले तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमचे डिमांड जे आसा ते मातशे लक्षांत घेयात थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Delalo Lobo. Speaker sir, I rise here today to support the demands and oppose the cut motion. Regarding demand number 13, transport. Speaker sir, आमच्या शिवोली constituency minimum 2 बसींचो गरज आहा. हांगा students going to colleges and schools, they suffer. आमच्या आसगांव बादे एरियान बस दिल्ली थोडे दीस दिल्ली when we had asked for some time आनी मागीर ती भुरग्यांनी पास काडले सगळे काडले थोडेच दीस दिली आनी मागीर ती बस नाच जाली सो स्पीकर सर रिगार्डिंग टॅक्सीज हे हाय कोर्टाची ऑर्डर येयली म्हणून आमचे सगळे टॅक्सी ओनरांनी हे मीटर टॅक्सीक घातलो विथ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ अराउंड 11,200 समथींग पूण आतां तांकां सांगलां एन्युअल मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ एवरी इयर आय मीन दीस इयर एटलीस्ट 4,654 तेणी एन्युअल मेंटेनन्स कॉस्ट दीस इज एक्सेप्शनली हाय this 4,654 into 2 it almost comes close to the cost of this initial cost of purchase of that meter. This is a sarke wrong ha speaker sir. Annual maintenance cost should be kept to the minimum like around 500 at the most I feel because the nalar 4,654 borinan जाल्यार तांकां सांगलां खंय परमीट मेळचें ना फिटनेस मेळचें ना फर्स्ट ऑफ ऑल that meter company which has installed that meter does not have any monitoring office or any room to monitor the movement of the vehicle. Secondly, the panic button the panic button damlar basun no officials come to check the vehicle or check what is happening. So for what this 4,654 such a high price for annual maintenance cost is a big question mark. सो हेजेर आमच्या मंत्र्यान मातशें पळोवचें आनी द्या आमचे टॅक्सी ओनर्स आहा ते आर स्मॉल पीपल एन हे सेल्फ एम्प्लॉयड ते कार घेतल्या तेणी लोनाचेर आनी हे दीस तेंचे भाडी मारपाचे दीस आहा ते भाडे सोडून तुमच्या ऑफिसांनी नाल्यार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या ऑफिसांनी येवन थंयसर बसोन I think you should, the Honorable Minister should give them a sympathetic ear and please look into their grievance. Secondly, आमच्या Honorable Chief Minister सांगला की थोडे तेंपान इलेक्ट्रीक व्हेकल्स कंपल्सरी करतलो म्हणून की रेंट अ बायक एंड रेंट अ काराक. First of all, the cost of these electric vehicles is very high, twice the cost of the normal vehicle. Then
secondly, infrastructure म्हणटा तो आमच्या गोंयान अजूनही ना, where there are points, enough points for charging of these vehicles. Third, garages नाल्या if there is any breakdown, anything, we have garage, we have mechanic to look after the maintenance. आणि आता सद्याक हे आमचे रेंट बाईक ते बाईक्स दितात ते 400 to 500 a day दितात रेंटाक आपले बाईक फॉर अ डे. मागीर हे इतले एक्सपेन्सिव बाईक घेवन दे विल हॅव टू इनक्रीज द प्रायस ऑफ देअर रेंट विच विल नॉट बी इकॉनॉमिकल फॉर देम. एंड स्पेशली ट्युरिस्ट म्हणटा ते EV बाईक घेवन गेले, आफ्टर 100 kilometers they have to recharge. हुंय गेले आनी मागीर 45 minutes to 1 hour it takes to charge that battery back again. Do you think our tourists will sit somewhere at one place and charge that vehicle for 45 minutes? That's also will put our tourists to great inconvenience. So yes, sogle chitpache goroz ha. Electricity is a big problem in a coastal belt at least. And in electricity na ala tumhi charge hui karung sangtat amche touristan. So yes, sogle chitun ऑप्शन तांकां ओपन दवरूंक जाय आमच्या रेंट कार नाल्यार रेंट बायक आमच्या ओनरांक, की तांकां जाय जाल्यार तेणी इलेक्ट्रिकल व्हेकल घेवंक जाता, ना जाल्यार ना. ऑप्शन शूड बी केप्ट ओपन. एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर शूड प्लीज क्लियर ते उबर आतां येवपाचें तुवें सांगलेलेंच आहा, बट टुडे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, कित्याक खूब जाणांच्या मनान they fear that because they had seen some Uber vehicle roaming. So whether this Uber will come, because we don't want any more aggregators which will spoil the employment opportunities of our local Goankars, sir. As far as Panchayat industries are concerned, industries, ट्रेड एंड कॉमर्स डिमांड नंबर 19 तेजेर एकूच उलोवंक सोदता. आमी इंडस्ट्रीज आमच्या गोंयांत हाडटात ओन्ली मोस्टली टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हेजेर ही पॉलिसी करपाची अत्यंत गरज आहा की एम्प्लॉयमेंट बाबा एक इंडस्ट्री येयली, एक फॅक्टरी येयली जाल्यार आमच्या गोंयकारांक कितले एम्प्लॉयमेंट मेवतले. यू हॅव टू मेक अ क्लियर पॉलिसी, 70% for Goans, 30% for them, or 60-40, whatever it is. But make a clear policy. If our Goan is literate enough, educated enough, and he has all the abilities, he or she should be given the first preference, and not the outsiders. So this has to be made very clear so that the unemployment, whatever problem which is going on in Goa will come to the minimum. Regarding demand number 31, Panchayat. Sir, Panchayat म्हणटा तेन्ना आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट फंड तांकां टायमार येवपाची गरज आहा, ना जाल्यार इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हँडल दीस. GIA फंडूय तांकां आमच्या पंचायतींक, आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक 100 पंचायती आहा, GIA फंड्स टायमार मेळना सर. आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड ते डेप्युटी कलेक्टरान वेग्याच्या वेग्यान तांकां क्रेडीट करूंक जाय. खूब पंचायतींनी अजुनूय तो डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड्स येवंक ना. खुबशे पंचायतीन आमचे सेक्रेटरीज आहा ऑन एडिशनल चार्ज. हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की आमच्या पंचायतींनी 100 पंचायत इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां फूल टायम सेक्रेटरी जाय. एंड इनफ पावर शूड बी गिवन डिवॉल्ड to panchayats. I was a sarpanch. One example I'll give you. One builder comes and builds a compound wall. Next to the road. What I was a sarpanch. Amche practical problem sangta. We had to go in the panchayat, put a stop work order. Any ratche rati compound wall banun kadle. पंचायतीन वॉस स्टॉप वर्क ऑर्डर काड.
इन्स्पेक्शन कोर. इन्स्पेक्शन केलें आनी 15 दिसांनी ताका शो कॉज नोटीस. आनी 15 दिसांनी नेक्स्ट मिटिंगीन ताका डेमोलिशन ऑर्डर. तेज्या उपरांत तो बिल्डर वयता स्टे हाडटा. And this thing goes on and on and on and on. We have 110 courts in India. So what power does that panchayat has? So panchayat has to, sarpanch has to follow all the formality. म्हळ्यार आनी हे बिल्डर नाल्यार तो कोण इल्लीगल तो मदले रातचे ती कंपाऊंड वॉला बांदता तेका कांय फॉर्मेलिटी ना. वी हॅव टू फॉलो ऑल द फॉर्मेलिटी. हेजेर कितें तरी लक्ष घालचें. हे इल्लीगल तेणी कोण येतात आनी मदले रातचे करतात आनी पंचायत हॅज टू फॉलो ऑल द रुल्स. दीस इज आतां नॉनसन्स. कसले पावर पंचायत सरपंच हॅज आय रियली डोंट नो. इवन रिगार्डींग इल्लीगल लँड फिलिंग वयता पावडो तो सरपंच वयता आनी त्या तालाटी कडेन नाल्यार मामलेदारा कडेन इल्लीगल लँड फिलिंग केला म्हणटा. देन वॉट? एंड द फ्लाइंग स्क्वॉड कम्स सीज एंड दॅट्स दी एंड. नथिंग हॅपन्स आफ्टर दॅट. रिगार्डींग द सिवेज प्रॉब्लम सगळे लोक काडटात सिवेज ते नल्लांनी सोडटात काडटात. हेल्थाक सरपंच म्हणून घालता लेटर. हेल्थ नोटीस धाडून येता. ज्या दिसा नोटीस धाडून येता त्या दिसा कांयच ना सिवेज. दुसऱ्या दिसा हेल्थ गेले ऑफिसर्स गेले बॅक टू स्क्वेअर वन. वॉट पावर्स डज द सरपंच हॅज? So our honorable ministers should please look into it and give some concrete powers to our sarpanch and so that they can really function well. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Jennifer Monsara. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker, sir, the students from my constituency who attend class at Kujera, they are facing a lot of hardship because there's a lack of buses. A request from the parents had been made to my office, and I also request the Honorable Minister to please look into it and give us at least one bus so that the students can attend class and reach class on time. Right now the buses are overcrowded. Apart from it being overcrowded, it also poses a risk for the students. Speaker, sir, the Orchel Junction in Talegaon has become prone to accidents and poses a lot of danger to the drivers and the commuters who travel down that road. There is a traffic signal that is much needed at that location. So that's another request Honorable Minister may take, and to kindly install that signal on a priority basis. On the same junction and the same road, I think proper speed limit signages have to be installed on the Donapal Bambolim road. So there was a time when people started going on that road soon after the fine had been decided by the government, and suddenly people started getting fines of 1,000 rupees. So since the fine is quite high, I think proper signages should be there. Right now there is just one signage on the whole road, which is not very visible. In the same way, I think there should be signages for speed breakers. All speed breakers should be painted. There should be signages saying like a sharp turn, etc. Speaker, sir, I also would like to bring to the attention the Panjim bus stand. Since Panjim is a capital city, I think EVs, a lot of people would want to buy EV vehicles, but there's a lack of charging stations. So I think a policy in that regard should be brought about so people are not hassled and would be encouraged to buy electric vehicles. Also, the government must come very clear on the future of our local taxi drivers. Every time the government comes up with different rules and regulations for them, first it was a meter, then they had to pay 11,000, then they said it would be refunded, but some of them have still not got it. So I think it's very confusing for these taxi drivers, and since it's a self-business, they have put in their own money, the invested money, and I think for them to not have a very secure future is not something that the government should do. So they should come up very clear about what the future of the taxi driver is. That's all, Speaker, sir. Thank you. Honorable Member Ganesh Gaonkar. Speaker, sir,
हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मिशनाक अपोज करपाक आजची जे डिमांड आसा हावजा मुखार त्या डिमांडा भितर एक इम्पॉर्टंट डिमांड म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट. ह्या विशयाचेर उलयत आसतना स्पीकर सर, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या सारक्या मतदारसंघांनी कदंबाच्यो गाडयो भोंवता म्हणून दिसताल्यो. आज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की कदंबा ह्या वाटेन म्हाका दिसता आसा चालू काय ना तें कळना. मोस्ट ऑफ द रूट सगळे कदंबाचे बंद जाल्ले आसा आनी ह्या खातीर जे कामाक येवपी लोक आसा त्या विलेजींतल्यान जावं इस्कॉलाक येवपी कॉलेजीक वचपी भुरगीं जीं पळय आसा न्ही तेंची सामके हाल जाल्ले आसा. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की आमचे सारके जे पळय मतदारसंघ आसा, मतदारसंघ एकदम व्हडलो आसा, ते मतदारसंघाचो जो पळय डायमिटर आसा सादारण मोर दॅन 60 किलोमिटर. माननीय मंत्र्याक खबर आसा, मंत्री एक सिनियर मोस्ट मंत्री आनी ताका ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी खबर आसा. म्हाजी विनंती आसा मंत्र्या कडेन की बसीचो जो पळय ट्रान्सपोर्ट आसा हो योग्य पद्दतीन हो ट्रान्सपोर्ट जर समज तर अरेंज केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या लोकांचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले. त्याच प्रमाणे एक मुद्दाम करून हांव माननीय मंत्र्याचे नजरेक हाडूंक सोदतां, कित्याक एक विशय हो खूब अडचणीचो जाल्लो आसा. फोंडा बस स्टँड ज्या जाग्याचेर आसा ते फोंडा बस स्टँडाचेर सगळ्यो ज्यो पळय व्हेकल्स येवपी आसता ते मेन हायवेचेर यू टर्न मारता आनी बस स्टँडाचेर वयता आनी ते कंटिन्युअसली एक्सिडेंट जायत आसता. म्हाका दिसता हें सामकें टोटल म्हणटा तें इल्लिगल आसा आनी हें जें पळय चालू आसा न्ही थंय जेन्ना पळय मोठे कितें प्रॉब्लेम जातले तेन्ना सरकार लक्ष घालतलें काय कितें. त्या खातीर माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की डायरेक्शन्स इमिडिएटली दिवपाक जाय की ते फोंडा बस स्टँडा कडेन भितर वयता आसतना मेन रोडाचेर हायवेचेर यू टर्न मारून पळय भितर वयता ते इमिडिएटली बंद जावपाक जाय. ही म्हाजी माननीय मंत्र्याक विनंती आसा. त्याच बरोबर दुसरो जो विशय आसा आमचो इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्सा भितर हांव मुद्दाम करून सांगतलो माननीय मंत्र्याक. आमच्या सावर्डे मतदारसंघात धारबांदोड्या एक इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो प्रपोजल आसलेलो. म्हाका याद जाता हेजे पयलीं की इंजिनियर्ड लँड फिलिंग करपा लागून ती जागा घेतलेली, पूण लेटर ऑन ते इंडस्ट्रियल इस्टेट करया अशा पद्दतीचो प्रस्ताव आसलेलो. माननीय मंत्र्यांनी धारबांदोड्या समज तर हो विशय जर समज फुडें येलो आनी जी जागा आसा IDC कडेन ती इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू जर केली जायत जाल्यार त्या मतदारसंघातल्या खुबशे बेरोजगार जे पळय यूथ आसा त्या युथांक म्हणजे बायलांक चेडवांक चेड्याक कोणूय जे काम करपाक शकता तांकां काम मेळपाक शकतलें. माननीय मंत्र्याक म्हाजी एक आवर्जून विनंती आसा की हेजेर लक्ष घालून जाता तितले बेगीन ती इंडस्ट्रियल इस्टेट करून ते प्लॉट्स बी जर अलॉटमेंट केले जायत जाल्यार थंय रोजगार निर्मिती तयार जातली. आनी एक विशय हांव मुद्दाम सांगतलो माननीय मंत्र्याक पंचायतीचेर की पंचायत हो जो विशय आसा पंचायती जे स्टाफ आसा न्ही तांकां गव्हर्मेंट ग्रांट्स दिताच. स्पीकर सर, एक सजेशन आसा म्हाज्या माननीय मंत्र्याक, हे स्टाफ जे आसा न्ही तांकां जर समज डायरेक्ट जर डिपार्टमेंटान जर समज जर सॅलरी दिवपाक जर समज स्टार्ट केली ऑनलायन पद्दतीन जाल्यार म्हाका दिसता त्या लोकांक सगळ्यांक वेवस्थीत तांकां टायमार पयशे मेळटले. नाजाल्यार आतां पंचायतीचो जो विशय पळय जो आसा तो पंचायतीक त्या थोड्या पंचायतीक कांयच इन्कम ना आनी इन्कम नासल्या कारणान तांकां त्या टायमार पगार सुद्दां दिवपाक शकना. बिकट आसा परिस्थिती. खुबश्या पंचायतींनी इतली सामकी वायट परिस्थिती आसा. त्याच बरोबर स्पीकर सर, GIची जी पळय कामां घेता GIची ग्रांट इन एडाची ग्रांट इन एडा म्हाका दिसता पयलीं सगळ्या पंचायतीक प्रपोर्शनेटली फंड दिताले आनी ते फंड एलोकेशन केले उपरांत मागीर वर्क्स पळय कितें आसा ती वर्क्स घेवन ती पंचायत कंप्लीट करताली. त्या खातीर ती जर समज सिस्टम जर समज दवरली जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे टोटल गोंयचे सगळे ग्रामपंचायतीक प्रॉपरली डिस्ट्रिब्युशन जातलें
ह्या फंडाचें आनी बरे भाशेन ते काम करपाक शकतले. हांव चड वेळ घेवचो ना, पूण माननीय मंत्र्याक एक हांव स्पेशल विनंती करता एज फार एज ह्या पंचायतीच्या विशयाचेर की एक 2-3 कडेन हांवें पळयलें की लोक जे पळय हे येता ट्युरिस्ट येता, फॉर एग्जाम्पल आमच्या सांकोडे पंचायतीक तांबडे सुर्ला खूब लोक येतात थंय ट्युरिस्ट. ते ट्युरिस्ट येयले उपरांत कितें जाता थंय ते सगळे वेस्ट उडयले, बाटल्यो उडयले त्यो खाली. मागीर त्यो जर समज जर कलेक्शन करून जर डिस्पोज करतलो जाल्यार ते पंचायती कडेन पयशे आसना. त्या पंचायतीक कितें आसा, त्या पंचायतीक ऑथोरायज करपाक जाय की बाबा ह्या वेस्ट कलेक्शनाक आनी ते क्लीन करपा लागून जे काही जर समज फीज जर समज तर बसयल्यो ते लोक येता तांकां पर पर्सन, जाल्यार बरे भाशेन त्यो पंचायती मॅनेज करपाक शकतल्यो. माननीय मंत्र्याक जी विनंती केल्ली आसा ती माननीय मंत्री, म्हाका विश्वास आसा तेंचेर की ते हे गोश्टी जर केल्यो जायत जाल्यार खुबशें बरें जातलें. हांव डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable member Elton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands tabled today. Speaker sir, जेन्ना demand number 13 जेन्ना आमी public transport उलयताय. Speaker sir, लास्ट 1.5 वर्स जालें हांव गेल ते हावजां उलयलो, आतांय उलयतां की आनी माननीय आमगेले कलीग बाब उल्हास तुयेकाराकूय उलयलो, चेअरमॅन KTC कदंबाचो. एक 2 बसीची खबर की आमगे मतदारसंघाक एक साळेरी टू वास्को एक कदंबा वयताली. हांव पर्सनली सांगलां आनी गुन्यांव कोना तेजो कित्याक ते कडेन बसीज अवेलेबल नाय. सकाळ वयताली आनी जायते जे आमगेले ते खोलाचे आमगेले यूथ वास्को वयताय शिपयार्डाक. म्हाका दिसता ही सकाळसून खोला टील वास्को वयताली ती आज पासून आफ्टर कोवीड बंद जाल्ली ती बस अजून चालू केली ना. हांव मागतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी चेअरमॅना कडेन की ही बस जाता तितली बेगीन आमकां चालू करपाक. तशेंच स्पीकर सर, सुबदोळे गोकोडे हिंगा एक पोत्तू आनी एक कदंबा आशिल्ली, तिवूय बस बंद आहा आफ्टर कोवीड. थिंगाचे भुरग्यांक स्कलाक शाळेक जे रुरल भितरल्यार गांव हे हो जाणांक इवन बायसिकल न्हय, मोटरसायकला होबर सोड सायकल न्हय. सो म्हाका दिसता ह्यो बसो जे आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघांत खास करून ह्या वाठारांत जे बसाय त्यो घालपाक. तशेंच केपें कॉलेजीक जे स्टुडंट्स येताय कॉलेजीक हांकां बस फेसिलिटी लागून जायत इशू आहा. आनी म्हाका दिसता थोडे भुरगे कॉलेजी भुरगे येयल्ले म्हाका फ्रॉम तेंगेले जावं कुच्चोडे ते सायडीन सावन वो इवन कुंकोलीन सावन येताय, बाळ्ळी तिनय सावन येताय. हे भुरग्यांक एक कॉमन एक खंयच्यान एक बस आय फ्रॉम दिस सायड एंड दॅट्स अदर सायड. सो ही कॉलेजी भुरग्यांक म्हाका दिसता ही बसी गरज आहा. आनी माननीय चेअरमॅनान आमगेले मंत्र्यान आनी चेअरमॅनान हेजे दखल घेवन म्हाका दिसता ही बस प्रोवायड ह्यो पर्टिक्युलर 3 बसीज हांवें सांगले त्यो प्रोवायड करच्यो. स्पीकर सर, काल सांग्यार एक ट्रेजेडी जाली राती. 3 जाण मनशां आमगेली एक फॅमिली काबार जाली. आनीक इन कॉर्डिनेशन विथ द PWD हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां आमगेल्या मंत्र्याकूय ज्यो ब्रिजीस आहाय आमगेल्यो ह्यो ट्रान्सपोर्टाक लागून येतात तितलें सांगता. जे स्टार्टींग द माउथ ऑफ द ब्रीज एंड द एंड पार्ट एका एक बॅरिकेड सायड शोल्डर घालून म्हाका दिसता 10 मिटराचें तरी समज तरी एवरी ब्रीज समज तरी बॅरिकेडींग केलें. म्हाका दिसता कित्याक ही आज ट्रेजेडी जाल्या त्याच कारणा लागून टर्नार शार्प टर्नार त्या स्लोपार भितर येता समज ब्रिजेर वचपा तो सायडीन गेलो आनी तो त्या व्हाळां पडलो. मुगेली ब्रीज आहा एक बाळ्ळी आहा आवेडे पारोडा. इट इज फेमस ड्युरींग मन्सून्स एवरी टायम फ्लड जाता आनी तें उदक इतलें येता की एक पाटी म्हाका दिसता गाडी बारीक उदकान बाय मिस्टेक ड्रायव्हर चुकलो जाल्यार त्या व्हाळां वयतलो. म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इन कोलॅबोरेशन विथ द PWD हे जे ऑल द ब्रिजीस इन गोवा म्हगे मतदारसंघान ऑल द ब्रिजीस स्टार्टींग एंड द एंड पॉयंट बोथ द सायड्स ऑफ द ब्रीज एक 10 मिटर समज तरी सायड शोल्डर वो रिटेनिंग वॉल कितें तरी केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे जायते इन्सिडंट अशें जाले हे म्हाका दिसता डिक्लायन जातले. सो म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन हे जे हांव पॉयंट सांगला तेजेर विचार करपाक गरज आहा. स्पीकर सर, जेन्ना हांव लास्ट टायम उलयल्लो आमगे केपें मतदारसंघ जस्ट बिफोर इलेक्शन्स आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका एश्योरन्स दिल्लें आफ्टर द असेंब्ली मेळया आनी हे केपेंचे बस स्टँडाचेर जे फावंडेशन स्टोन घायला आज पासून कांय ना तेजेर खबर ते नाका. हांव मानतां इट इज आवट ऑफ द सिटी टावना भायर आनी थिंगसून बस स्टॉपार वयता आनी एक बस दोन वचों पडलें वीच वॉज आय डोंट नो कित्या लागून फावंडेशन स्टोन घायल्लो तो. हांव मानतां
मिनिस्टरान सांगलें म्हाका इट इज नॉट फिजिबल आनी म्हाकाय दिसता ते थिंग तो जागो इट इज नॉट फिट फॉर अ बस स्टँड बट केपेंच्या मेन टावन आतां आमकां बस स्टॉप नाय 2 बस स्टॉप इट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप वीच आय एम ट्रायंग टू डू इट थ्रू सम CSR आनी बट एक बस स्टँड आमकां केपेंच्या मतदारसंघाक खंय तरी एक सुवात विदीन द लिमिट्स लायक अ रेडियस ऑफ 200 meters विदीन दॅट म्हाका दिसता केपेंच्या मतदारसंघाक हें बस स्टॉपाक गरज आहा स्पीकर सर तशेंच एक मोटरसायकल स्टँड आमकां एक ऑटो रिक्षा स्टँड ना मोटरसायकल एक स्टँड पायलटांक हांवें केल्लें बट मुद्दम नोंदीर रावूंक सोदता की ताका एटलिस्ट 3 times म्युन्सिपालिटीन नोटीस काडल्या टू डेमोलीश हेंच करपा जायना तें सरकार कोना हांव समज तरी म्हगे पयशांक लूट कोता म्हाका दिसता हेजेर राजकारण जावपाक ना आनी डेफिनेटली मंत्र्यान हेजेर दखल घेवन बस आतां तेंगे